गोवा फॉरवर्ड पक्षाच्या दुर्गादास कामतीन आझाद मैदानाचेर आमरण उपोशणाक बशिल्ल्या अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांची भेट घेतली। गोयच्या मुख्यमंत्र्याकडीन या अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांचो प्रश्न सुटावो करपाची ताक ना आणि जर तो गरिबांची मजत करपाक शकना जाल्यार ताणे घरा बसचे अशें म्हणीत उतरांचे फार पेटयले। तशेंच गोवा फॉरवर्ड पक्ष हो विशय विधानसभेत मांडटलेच, मात ताचे पयलीं कर्मचाऱ्यांचो प्रश्न बेगोबेग सुटावो करचो अशी शिटकावणी लेगीत सरकाराक दिली। मुख्यमंत्री जर उलयता जाल्यार मुख्यमंत्री होलँड चल, मुख्यमंत्री जर जायना जाल्यार मुख्यमंत्री हॅज टू गो होम न्ही। इफ मुख्यमंत्री इज मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री कित्याक म्हणटात आनी बाकीचे मंत्री कित्याक? तर मुख्यमंत्र्याकडे जायना, मुख्यमंत्री हतबला, ही हॅज टू गो होम। हांव कोण आयकता तें तांचें इंटरनल राजकारण, ताचेर आमकां उलोवपाचें ना। पूण इंटरनल झगड्यां खातीर तांकां तांच्या पोटार पांय दवरप, कारण ते बारीक लोक आनी सगळ्यांक घेवन फक्त कमिटी लोकांक भायर उडोवप ही अत्यंत चुकीची गजाल आसा। परते मुख्यमंत्री कडेन अपील करता, तांकां तुवें जें उतर दिलां तें पाळ, आनी जर जायना आनी यू गो होम। विजय सरकाराच्या नेतृत्वा सकयल जे इश्यू घेतले, मागीर लेबर गेट स्कॅम जावं, खंयचे विशय जावं, ते आमी तडेक लायल्या। आजूच आमच्या दीपक कलंगुटकर नेतृत्वा सकयल आमी फिशरीज डिपार्टमेंटान एक इश्यू घेतला, तो फॉलोअप करतलो। सो जे विशय आसात, लोकांचे विशय जे आसात ते आमी मांडटले, आनी येणाऱ्या विधानसभेत सुद्दां आमचे अध्यक्ष कोण होता दुसऱ्यांचेर आमकां उलोवपाचें ना। आमी जे करूंक शकता ते प्रामाणीकपणान आमी तांच्या खातीर करतले। सेक्रेटरी कडेन टायम मागला, ताचे कडेन वचून जे पेपर वर्क करून कितें करूंक जाय तातूंत तांकां परते जॉबाक ते घेतले ते आमी करतले। आनी मुख्यमंत्र्याची मागणी की ताणें हातूंत लक्ष घालचें, सिन्सियरली लक्ष घालचें।